बागान हांव भाडें घेवन वयतालो ती धाटकांनी तेन्ना म्हाका तो तिका पावन येता आसतना 7:45 दावे सायडीन उजवे सायडीन वयताना हांवें ताका पळयलो तोंडा फुडें 7:45 सारको रातच्या. आतां केन्ना रातचे भोंवता कितें करता अशें जाता न्हू, अशें सांगून तूं केन्ना झडप घालीत कितें करीत अशें दिसता. आनीकूय अशें खूब जाणां कडसून आयकलां हांवें आपणाक दिश्टी पडलं म्हणटा म्हणून गांवान भितर. हय गांवान भितर ते शाळे कडेन सुद्दां येयला म्हणटा ते बागांत. आज परत एकदा आमच्या वाठारांत पिळगांव, बागवाडा आणि धाटवाडा ह्या वाठारांत एक भयानक असो लोकां मदीं एक वातावरण निर्माण जाल्लेलें आसा. आनी ह्या आतां म्हयन्या भितर सगळ्या लोकांकूच दिसता ही सायडीन घरान असो पोरसान म्हणटा सो रातचो असो दिश्टी पडटा. आतां वाग दिसला म्हणून आतां तांकां परत लेटर केल्लें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. एक 4 दीस जाले तेंच्यांनी सांगलेलें इवनिंग 19 तारीख हांवें तांकां लेटर केल्लें इवनिंग तेंच्यांनी गाडी धाडटा म्हणून सांगलेली. सो आयज 3 दीस जाले हांगा गाडी पावल्ली ना, फॉरेस्टाचो एकूय मनीस पावलो ना. सो परत आमच्या वाड्यावयली 98% भुरगीं आयडियल स्कुलान शिकता, पिळगांव आयडियल स्कुलान. ती एक्स्ट्रा क्लासीस आसता तांकां, देडा स्कूल सुट्टा एक्स्ट्रा क्लासीस आसता. आनी भुरगीं अशी मदल्यान सेजा गोवांच्यान थंयच्यान एक शॉर्टकट वाड आसा थंयच्यान ती भुरगीं पास जाता, यो वच तेंचें जाता. आनी आतां कॅज्यूचो सिजन, काजी बिजी बेणपावचे आसा. एक 4-5 जाण असे लँड होल्डर आसा हेजे काजींचे, ते बेणपाचे पासून तेंच्यांनी बंद केल्लेले आसा. आनी धाटवाडा म्हणटा थंय 2 पेटे उखललेले आसा, कुत्र्याचे पेटे उखललेले आसा. आनी अशे मनशांक हार्म जावपाक जायना की एक इन्सिडंट जावपाक जायना ह्या आशेर एक गांवचो नागरीक पंच हे नात्यान एक फॉरेस्टाक आनी सरकाराक एक विनंती आसा की बेगींतल्या बेगीन हेजेर कितें ती कारवाई करची आनी वागाक पिंजरा बंद करून व्हरचो अशी म्हाजी मागणी आसा. हे भुरगे मातशे इश्कोलान आयडियलांसून येता आनी तेंचे खातीर आमकां मातसो चड भंय दिसता. म्हणून मातशें तेचे बेगीनूच कितें तरी अरेंजमेंट जावंक जाय अशें आमकां दिसता. तुमकां दिसला आमकां दिसूंक ना, पूण आमच्या देराक थंयच्यान येता आसतना बायले घेवन येता आसतना वाटेरूच थंय सारको रोडारूच आसलो खंय तो मोराक धरतालो. तेणी मागीर तेका पळोवन मातसो खंय फाटीं सरलो तो, तेंच्यान तेका पळयला. पूण नायटीकसून धांग वयतालो कामाक पळय तेन्ना म्हाका सारको टना माडा कडेन म्हणून आमच्या सेटानाक सारको दिसलो म्हाका. 10 वरांच्या गाडयेन मातसो पळो वय. प्रशासनाकूच एक कळकळीची विनंती करूंक सोदता की तेंच्यांनी हे जे गांवांत जो दहशतीचो जे वातावरण जाल्लेलें आसा त्या वातावरणाचेर कितें तरी उपाय करून योजना करून हे भुरगे बाळा हांगासर जी इस्कॉलाक वयतात, जाणटे नेणटे शेतान वयतात, तशेंच काजींनी वयतात, तांकां हो भंय तेंच्या मनाचो काडून उडोवपाक तेंच्यांनी मॅक्झिमम बेगिना हेजेर कार्यवाही करची अशें हांव तेंच्या कडेन मागता. कारण जी पिळगांव पंचायत आसा, सारमनस पिळगांव जी पंचायत आसा ती एके सायटीक आसा आनी सायटीक जे जंगल आसा, घनदाट अशें जंगल आसा, त्या जंगलान ते दिसाचे रावतात पूण रातचे भायर सरतात. जे कोण रातचे भुरगे सुद्दां ड्युटेक वयतात, नायटीक वयता, तेंचेर कितें तरी वायट प्रसंग येवचो न्हू हेच्या खातीर डिपार्टमेंटान बेगीनच्या बेगीन त्यांची नोंद करून हांगासर जाता तितके बेगीन येवन हेजो जो वाघ हांगासर वावुरता तेची अरेंजमेंट करचे. म्हाका जस्ट 7 सुमार ह्या टायमार दिसातले हांव बिचोले वयतालो, मिसेस आमचे ड्रॉप दिवन घालून बिचोले वयतालो तेन्ना जस्ट 7 सुमार व्हडलो असो वाघ